अमित, तुजी आक्षेप कितें? हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या 10 मेरेन बंद करपाचे. सामान्य मनीस म्हणटालो बरी ऑर्डर. नंदनबाब म्हणटा की सुरवातीसान अशेंच आशिल्लें, आमी पाळनाशिल्ले. आज जेन्ना कोण तरी कायदो रिइन्फोर्स करपाक पळयता, हायकोर्ट ही ऑर्डर दिता, ताजेर तुमचें ओपिनियन कितें? सी दोन गजाली आसा. कोर्टाक केन्ना इंटरफेर करचें पडटा, जेन्ना गव्हर्मेंट फेल जाता तेन्ना कोर्टाक इंटरफेर करचें पडटा. डेमोक्रेसीन लेजिस्लेशन आनी एडज्युडिकेशन हे दोन्ही विशय आसा ते वेगवेगळ्या तरेन आसता. कोर्ट्स कॅन इंटरप्रेट, कोर्ट्स कॅनॉट लेजिस्लेट, बट इफ गव्हर्मेंट फेल्स टू लेजिस्लेट देन कोर्ट हॅज टू इंटरफेर. कायदो तसोच आशिल्लो, 10 मेरेन म्युजीक लावड वाजोवचें न्ही, होच कायदो पयलीं पासून. पण हाव दीस हॅज गॉन टू दीस एक्सटेंट की हायकोर्टाक इंटरफियर करचें पडलें. गोंयांत म्युजीक हो गोंयकारांचो अविभाज्य घटक आसा आनी गोंयचो ट्युरिजम सॅक्टर जर तर पळयलो जाल्यार तूं फाटल्या वर्साची 20-25 वर्साची सुद्दां वाटचाल गोंयची पळयत जाल्यार ट्युरिजम इंडस्ट्रीन म्युजीक जर सोडलें आनी आर्टिफिशली वे द म्युजीक हब गोवा हॅज बिकम हें सोडलें जाल्यार कितें केलां गोंयान? गोंय सरकारान कितें केलां की ट्युरिजम एनहान्स करचें म्हणून, एक्सेप्ट फॉर ब्रिंगींग इन कसिनोज. There is nothing which has come as entertainment, and the only thing that has added value to Goa is music and music industry in some form. Of course कोणाकच डिस्टर्ब करपा जायना, रातचें ओपन म्युजीक वाजोवपा जायना, पूण हे वाचपाक दिलें कोणी? आज आमी वेगवेगळी फेस्टिवल्स पळयली, प्रत्येक फेस्टिवलाक लास्ट मोमेंट पर्यंत परमिशन्स दिना, बिकॉज पॉलिटिशियन्स ऑलवेज लुक्ड एट these festivals as an opportunity or avenue to make money. आणि ते पयशे करता आसतना मागीर हॅपझार्डली वेगवेगळ्या तरेन जाग्यांचेर रेस्टॉरंट्स दिवप, वेगवेगळ्या जाग्यांचेर क्लब्स ओपन करपा दिले. सम एरियाज आर व्हेरी क्लोज टू रेजिडेन्शियल, लायक मोर्जी सारक्या जाग्यांचेर टर्टल नेस्टिंग सायटाच्या 400-500 मिटराचेर सुद्दां क्लब्स आसात. तशेंच आनी वेगवेगळे जागे आसा ज्या जाग्यार रेजिडेन्शियल एरियाज आसा पण क्लब्स आसा. नाव वन्स दे हॅव बीन अलाउड, नाव ऑब्वियसली कोणाचे तरी आशिर्वादान हें चल्लें, तातूंत पोलीस इनवॉल्ड आशिल्ले, तातूंत पॉलिटिशियन्स इनवॉल्ड आशिल्ले. लास्ट 2 वर्सां जालीं हायकोर्ट हें मॉनिटर करता आनी येट रॅम्पंटली इलिगली गोंयकार मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट जे आसा ते गोंयकार न्ही, सगळे भायलेच चडशे, तांकां पुलिसांच्या आशिर्वादान, तांकां पॉलिटिशियन्साच्या आशिर्वादान हें करपाक दिलें. आनी आज परिस्थिती अशी आसा की सुक्या बरोबर ओलेंय जळपा लागला. आज गोंयकार जो प्रामाणीकपणान बिझनस करतालो, आज पुलिसांची अशी परिस्थिती जाल्या की तांकां हायकोर्टान सांगलां की वील होल्ड यू इन कंटेम्प्ट. अँड बिकॉज ऑफ दॅट फियर जे बाबडे कोण बरे भशेन धंदे करताले तांच्याय वाटेक वचपा लागल्या. क्लोज इज अलाउड, इंडोर्स इज अलाउड, बट आज कालांगूट किंवा कांदोळे किंवा वागातोर अंजुना सगळ्या जाग्यांचेर अशी परिस्थिती आसा की पुलीस म्हणटा तुमी बंद करा, आमकां भंय दिसता. म्हाका हाजेर आक्षेप आसा. आक्षेप हाजेर ना की 10च्या मागीर ओपन म्युजीक बंद केला. नो डावट यू शूड स्टॉप इट, बट टुरिजम इंडस्ट्री जी आज अशे तरेन आसा वेर इट इज डिपेंडंट ऑन म्युजीक इंडस्ट्री अँड क्लब्स अँड अदर पार्ट, then government has to enact some laws. We are living in the era of MP Sound Pollution Act, which is become redundant. जशें म्हणला तशें. This is very easy to criticize. Enact some laws where what laws you want? तुका कितें दिसता की सरकारान जो कायदो करपाक जाय कितें प्रोविजन आसची ताचे भितर? इलिगॅलिटीज जर लीगल करपाक कायदो हाडपाक शकता, इलिगल कन्स्ट्रक्शन जर लीगल करपाक कायदो हाडपाक शकता जाल्यार झोन्स डिफाय कर. हांव वर्ल्ड ओवर भोंवता, हांवें वर्ल्ड ओवर पळयलां, देर आर झोन्स वीच आर बीन डिफायन्ड फॉर नॉयजीस ऑर हॅविंग क्लब्स. नाव रॅम्पंटली तुमी खंयय अलाव करता आनी मागीर म्हणटा हें चल्लां इलिगल, बट दे आर ऑपरेटिंग विथ युअर ओन परमिशन्स. सो झोन्स डिफायन करप, CRZ laws should be such or rules should be such that without harming the environment you prevail upon central government and work along with tandem with central government that we will enact laws to allow closed restaurants or clubs in particular zones. Why can't you do that? You can legislate. तुम्ही कितें करता? तुम्ही म्हणटा की झोन्स आयडेंटिफाय करात जंय 24 वरां म्युजीक चलोवपाक मेळटलें. हांव म्हणना 24 वरां, पण झोन्स आयडेंटिफाय कर विदाउट डिस्टर्बिंग any habitation which is around. Allow people to have closed door clubs. Allow them to certain modification, म्हणजे CRZ सुद्धा जर अलाव केले temporary structures without disturbing the environment where they can have closed venues and allow them to play music so that industry can prosper.